आमचे आयज प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो उद्देश मुख्य म्हणजे आम्ही आमच्या आमदारांनी नो कॉन्फिडन्स मोशन अगेन्स्ट द स्पीकर आम्ही मूव केल्लो 16 आमदारांनी सायन केल्ली आणि जी गरज असता मिनिमम MLA सायन करपाक ती आम्ही फुलफिल केल्ली कायदेशीर आणि आमकां खबर आशिल्लें की हो नो कॉन्फिडन्स मोशन आम्ही सक्सेसफुली पास करपाक शकतले. आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनान जी लीड केल्ली नो कॉन्फिडन्स मोशन ॲक्च्युली ऑफिशियल इंटिमेशन अजून ताणें प्रयत्न करून सुद्दां तांकां मेळ्ळें ना. पूण जे आमकां कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की नो कॉन्फिडन्स मोशन जो आमी मूव केल्लो स्पिकरान, सो स्पिकरूच डिसायड करता की हो नो कॉन्फिडन्स मोशन आपूण भायर उडयता म्हणून. वेगळी वेगळी कारणां तितून दिता ती आयकुपा येता, आमचे कडेन ऑफिशियल हें कांय ना. सो आमची काँग्रेस पार्टी त्या स्पिकराच्या डिसिजनाचे आमी खंडन करता. कोणी आमदार एक आमदार सुद्धा नो कॉन्फिडन्सची नोटीस घेऊ शकता. आम्ही 16 आमदाराच्या सह्येन नो कॉन्फिडन्स मोशन नोटीस दिली. 2 कंडिशन आसात बिफोर दिस नोटीस कॅन कम अप फॉर डिस्कशन. पहिले अशें ही नोटीस 14 दीस आदी दिवची पडटा. It also means it can be given 30 days before or 60 days before. Minimum 14 days आसपाक जाय. सेशन म्हटलं सेशन शब्द खंय वापरलो ना. सेशनाक डिस्कशनाक येता. जेन्ना आमदार क्वेश्चन घालतात तेन्ना कितें सेशन आसता ना. प्रश्न उबे करतात तेन्ना सेशन नासता. ते सगळे मागीर बिझनेस एडवायझरी कमिटी कडेन चल्ले. ऑफकोर्स स्पीकर हॅज टू गिव कन्सेंट फॉर्मली आणि मागीर ते बिझनेस एडवायझरी कमिटी कडेन चल्ले आणि बिझनेस एडवायझरी कमिटी मागीर 30 तारखेक केन्ना डिस्कशन घेवचें म्हणून. गव्हर्नमेंटचो आमी कितेंय करपाक शकता. सो लोकांनी सुद्दां पडलेले ना. ते डेमोक्रेसी म्हणटा केन्ना माननात, कॉन्स्टिट्यूशन केन्ना माननात आणि तो स्पीकरूय त्याच हेचो. सो कॅर डॅम एटिट्यूड आमी जाय तें करतले. जाय तें आमी सरकार केलो ऑलरेडी आमकां जाय तसो. सो आमी सरकार चलोवं ना चलोवं काय हें ना. सो हो ह्या सरकाराचो एटिट्यूड आसा विच इज व्हेरी डेंजरस फॉर द डेमोक्रेसी. डिसिजन चर्चे घेतली तेव्हा आम्ही ते सगळे काढलेले आमचे आमदार वेगवेगळे इश्यू घेतले. पण हो एक आणि एक इश्यू जाता. So if somebody, whoever has advised the speaker, we don't know. So we have to go by the speaker's decision. The speaker's decision is not proper. It is against the rules. We have complied with the minimum requirement. 16 MLAs have signed it. We have given enough notice. So as and when the house is convened, that will be the period. So sometimes they convene a meeting house after 30 days or 40 days or 60 days. Within 6 months, the house has to end. So that long period of notice available, so the speaker can prepare how to meet the various grounds that will be raised by our members in the house. So in fact, we were doing power play. सेम सिमिलर जसे आता स्पीकरान कशें आमी काल तुमी काही ल्हान इंडायरेक्टली रिजॅक्ट केल्ल्या भशेन बी सांगलें आसा. आमकां आजून ऑफिशियल कम्युनिकेशन कांय जालें ना, कांय दिलें ना. आमी ट्राय केली कालच्यान करता हांव आजूय केली सेक्रेटरी कडसान की आमी पयलीं दिता सेक्रेटरी कडेन दिल्लें सेक्रेटरी लेजिस्लेशन. आजूय आमी ट्राय केल्ली की आमकां काल जेन्ना सोशल मिडिया वयल्यान कळ्ळां पूण आमकां आजूनय ऑफिशियली कांयच येयली ना. पूण ते खंयचे हेजेर आमकां जो रिजेक्ट केल्ले आसा ते आमकां कळोवचें म्हणून. पूण आतां सेक्रेटरी म्हणटे प्रमाणे आमी सांजची लेटर करतले, तुमकां ऑर्डर आशिल्ली लेटर करतले इवनिंग. दुसरें जेन्ना गव्हर्नरा कडेन सुद्दां आमी 1 न्हू 2 न्हू 3 फावटी आमी गेले आनी 3 फावटी वेगवेगळे रिक्वेस्ट करून घेवन गेले. शेवटी तर 2 दिसांक आमी अशें गेल्ले की आमी पयलीं म्हणलें की हे हावस जे आसा तुमी डिसमीस करचे आनी फ्रेश आमकां मेजॉरिटी प्रूव करपाक एलाव करचे, संदी दिवची. आमी अशेंय दुसरे दिसा म्हणलें की ना जाल्यार ना तुमी आतां जर डिसमीस जर करपाक तुमी करतात जाल्यार एटलिस्ट आज सद्याचो प्रेजेंट गव्हर्मेंट आसा तांकां परत फ्रेश मेजॉरिटी तुमी प्रूव करपाक लायात. खंयच्या आदाराचेर तर सद्या जर ते गव्हर्मेंटचे आसून सुद्दां नसल्याक जमा आसा. 1 मिनिट. 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 1 मिनि
नाल्यार आमी मेजॉरिटी प्रूव करतले अशे पद्दतीन सांगलें. तिका सविस्तर आमी सगळ्या आमदारांक वचून सगळ्यांक वचून सांगले उपरांत तिने 3-4 दिसां भितर आमकां कितें कळयतली म्हणलें. पूण तेंच्या ऑफिसांतल्यान सुद्दां गव्हर्नरा ऑफिसांतल्यान सुद्दां आमकां कांयच अजून कळना. म्हळ्यार सगळे कडेन जेन्ना जेन्ना खंय वचप जाता थिंगसान कांयच ऑफिशियली आमकां काही रिटर्न काय येयल्या. सरकाराक अजिबात जर भंय ना, तेंचे कडेन जर स्ट्रेंथ आसा, तेंचे कडेन नंबर्स आसात जाल्यार तांकां फ्लोराचेर वचपाक काय हरकत ना. आमी म्हणटा की गव्हर्नमेंट आसून सुद्दां नसल्याक जमा आसा. तेन्ना स्वताच त्या गव्हर्नमेंटांनी आपली मेजॉरिटी परत परत प्रूव करून दाखोवपा खातीर एक दिसा सेशन आपोवपाक कितें जालें, एक दिसा सेशन आपोवचें अशें म्हणून गव्हर्नरा कडेन आमी रिक्वेस्ट केल्ली. आमकां आजून तेजेर रिप्लाय कांय ना. आज स्पिकरा कडेन जेन्ना आमी 16 आमदारांक सायन मारून दिल्ली आसा तेन्ना हें नाका जालें कारणां आमी आतां पळयतात पेपरा वयल्यान की ना तुमचे नंबर्स कमी आसा, हें आसा तें आसा, एसेंब्ली कॉल केल्ली. पूण जे आमी 16 आमदारांक सायन मारले आसा पर सुद्दां जेन्ना पार्लमेंट म्हणजे पार्लमेंटाक जेन्ना नो सरकाराचे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे जेन्ना NCA मांडले तेन्ना सुद्दां कितली लोकांनी सायन मारलेली. सगळ्यांनी जे सायन मारली नासली न्ही जितली जाय तितले, पूण जे मूव करपा खातीर जितल्यांची सिग्नेचर जाय तितली आशिल्ली. हांव अशें म्हणटा की हें सरकाराक भिरांत दिसता काय कितें फ्लोराचेर वचपाक किंवा मेजॉरिटी प्रूव करून दाखयता आसतना कॉल केले हावस, जाल्यार खंय भंय आसा काय कितें. खंय तरी तेंचे नंबर्स जे आसा तांकां सपोर्ट करपी जे लेटर दिल्ले आसात ते लोक तेंचे भितर ना काय कितें. तांकां परत एक फावटी भंय जाल्लो आसा काय कितें की हे लोक आपले बरोबर उबे आसात काय ना, रावताले काय ना. ते सरकार आसून सुद्दां नसल्याक जमा आसा.